नमस्कार. कोविडाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सरकारान जायत्यो उपाययोजना केल्या. 2 दिसाच्या पयलींच रिव्ह्यू मिटींग घेवन कोविडा संदर्भातली सगळी जी खबरदारी सरकार म्हणून घेवपाक जाय, म्हणजे हेल्थ सर्विसीस आसतले, कलेक्टर्स आसतले, हांकां हांव हेल्थ मिनिस्टर, CS, बाकी कलेक्टर्स, डीन, डायरेक्टर्स हांची मिटींग कालूच जाली. त्या मिटिंगेंतल्यान रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत ज्यो काही गजाली लक्षांत आयल्यो त्यो मुद्दामून गोंयकारांच्या समोर दवरपा खातीर आमी अजुनूय बी कोविड गेलो अशा हातूंतल्यान आमी वावुरता, बट कोविड अजून मुक्त जावंक ना. कोविडाची पर्सेंटेज म्हणजे ओमिक्रॉन व्हायरस आनी डेल्टा प्लस व्हायरस हे दोनूय व्हायरस वेगवेगळ्या पद्दतीत ह्या राज्यांत देशांत अजुनूय आसा. आमी खूब खबरदारी घेवपाची गरज आसा. आज मुद्दामून जेन्ना 9 डेथ गोंयांत जाल्यो त्यो लक्षांत घेतल्या उपरांत आनी ते डेथ ऑडिट केल्या उपरांत म्हज्या लक्षांत आयलें तें मुद्दामून गोंयकारांच्या समोर दवरता. कारण 9 डेथा पैकी जवळपास 7 डेथ हो एकूय तेंच्यांनी वॅक्सिनेशन घेवंक नाशिल्लें आनी उरलेल्या फक्त 2 केसीसनी हे एकूच डोस वॅक्सिनेशनाचो घेतलेलो. त्या खातीर म्हजी सिन्सियरली सगळ्या लोकांक विनंती आसा, सगळे जे वॅक्सिनेशन घेवपाक इलिजिबल आसा, 15 एंड एबाव आसतले, 18 एंड एबाव आसतले, 60 एंड एबाव बुस्टर डोसा खातीर आसतले. आमी जरी 100% वॅक्सिनेशनचो डोस टार्गेट अचीव केलो, अजुनूय बी पळयल्या उपरांत लक्षांत येता की खुबशे लोक हांच्यांनी एकूय वॅक्सिनेशनाचो डोस घेवंक ना. त्या खातीर म्हजी कळकळीची विनंती आसा की आपल्या लागच्याच हेल्थ सेंटरांत वचून बेगिनात बेगीन आपलो वॅक्सिनेशनचो पयलो डोस, दुसरो डोस घेवचो. जेंच्यांनी दुसरो डोस चुकून उरला तांच्यांनी दुसरोय डोस घेवचो. 60 एंड एबाव हांचो जेंच्यांनी बुस्टर डोसा खातीर इलिजिबल आसत 90 दिसाच्या उपरांत, जाल्यार तांच्यांनी आपलो बुस्टर डोसूय घेवचो. भुरग्यां खातीर 15 वर्सांनी एबाव जो वॅक्सिनेशन दिवपाक जाय, जे कोण उरल्या तांच्यांनी बी वॅक्सिनेशन दिवचें अशी म्हजी रिक्वेस्ट आसा. तिसरी गजाल, आमी होम आयसोलेशन हें परत एकदां मॉनिटरींग सुरवात केला. आमचे PHC आसतले किंवा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस कॉल सेंटर परत आमी चालू केल्लें आसा. हे इतक्याच खातीर की परत दिसून येवपाक लागला की एकदम सिरियस जाल्या उपरांत लोक हॉस्पिटलांत येवपाक लागलेले आसा. त्या खातीर आमी कोविड जाल्या उपरांत म्हणजे ओमिक्रॉन व्हायरस हो खूब मायल्ड व्हायरस अशा पद्दतीन ट्रीट करून लोक आपुणूच गुळयो घेवन घरात रावपाक लागले किंवा सेल्फ टेस्टिंग करपाक लागले. आमी सेल्फ टेस्टिंग जरी केलें, PHCन वचून रिपीट टेस्टिंग करात आनी आपलो किट जो PHCनी अवेलेबल आसा तो घेयात, ही म्हजी विनंती आसा. आनी कॉम्प्लिकेशन जावच्या पयलीं आमी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसत, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसत किंवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आसत, हांगासर येवन एडमीट जावपाची गरज आसा. कारण आयच्या डेथांनी पळयत जाल्यार ब्रॉड डेथ हे पेशंट्स परत आयजूय बी हाडलेल्या डेथा पैकी 2 जाण हे ब्रॉड डेथ आशिल्ले आनी भितरले 4 ते 5 पेशंट हांचो खूब सिरियस कंडिशनान ते हॉस्पिटलांत आयिल्ले. म्हणून म्हजी समेस्त गोंयकार म्हणजे मोगाळ भाव भयणीक रिक्वेस्ट आसा की आमी कोरोना हो सिरियसली घेवचो आनी त्या पद्दतीन सगळी प्रिकॉशन्स आमी सांबाळपाक जाय. कोविड प्रोटोकॉल जो आसा, मास्क वापरप, गर्देन वयता आसतना गर्दी करची न्ही. इलेक्शन प्रोसेस जरी सुरू जाला आसत जाल्यार सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींनी बी हाजी चत्राय घेवची आनी गर्दी करची न्ही. आपल्या बरोबर खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक घेवन फिरचे न्ही. आनी जे इलेक्शन कमिशन आनी कलेक्टर हांच्यांनी नॉर्म्स दिला त्याच प्रमाणे आपलो प्रचार करचो. जात्रे काले ह्या उत्सवा खातीर वयता आसतना लोकांनी खूब मोठ्या प्रमाणात गर्दी करची न्ही. आमी इकॉनॉमिकल एक्टिविटी किंवा लोकांचे उत्सव आमकां बंद करपाचे ना. म्हणून आमी परत सगळ्यांच्या मार्फत ही मॅसेज तुमच्या पर्यंत पावयत आसा. आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स आसतले, मामलेदार्स आसतले, पुलीस डिपार्टमेंट आसतले, हे जायत्या बाबतींत लोकांक अलर्ट करीत आसा. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी परत एकदां अलर्ट जावपाची गरज आसा. निश्चित रित्या म्हाका दिसता कोविडाचेर मात करपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य अपेक्षीत. आयजूय बी आमच्या कडेन नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हांगासर आयसोलेशनान रावतले जाल्यारूय बेड अवेलेबल आसात आनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हांगासरूय बी सगळ्यात बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट आमी दिता. बट तुमी ती बेश्टीच
थंडी म्हणून रावू नाकात, स्वताक टेस्ट करून घेयात आनी मात सुद्दां कॉम्प्लिकेशन दिसता आसत जाल्यार एडमीट जायात. आमकां सगळ्यांक मेळोन ही कोरोनाची लढाई लढपाक जाय, तेजेर मात करपाक जाय. तुमी सगळे जाण सहकार्य करतले हाची अपेक्षा करता. गोंय कोरोना मुक्त करपा खातीर देव बरें करूं.